Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. आम्ही गेले पण सांगले की फ्लडिंग आणि जाऊन उपकारना म्हणून सो मला एरिया thankfully so far there has not been a major flooding as far as Mala area is concerned. There was some dispute regarding some land thing which CM has already resolved in that with CM's intervention it has been resolved and work is going on in full swing as far as Mala is concerned where next to the Mala bridge. And here there is some water logging which was earlier. I think some GSIDC has done some work with some drains are blocked. So we are just trying to open those drains. So we are just come here to check because this is the area which gets flooded every year. Okay. Now actually we are doing some cleaning up work as far as the debris and all was there. Okay. The GSIDC work. And the issue was nothing with the department actually. Actually, it was due to CM's intervention that because there was one owner who was actually obstructing the WRD to basically carry on its work. To carry on its work. So now CM basically has put it foot down and told the department to go ahead with the work. आम्ही आज फोंड्या सांताक्रुजान हांगा आयिल्ले आसा भरपूर फॉलोअप केलो हांगाचो वॉर्ड कावन्सिलर यतीश सावकार आनी हांव पर्सनली मेळून म्हाका दिसता आमी आतां पर्यंत एक 50 तरी खेपी मारल्यो. आमी सगळ्यांक रिक्वेस्ट केला आमी फोंड्या आमदाराकूय रिक्वेस्ट करता की आपल्याक ते इल्ले सिलेक्टेड रस्ते ना करता हे जे हांगा लोक आतां वयल्यान देंवती आनी रस्तो ना हांगा ड्रेनेज ना कांय ना हांगा उदक सगळें भरता एका पावसान आनी लोक पडिल्ले आहा दिसता केसीस त्यो पडिल्ल्यो त्यो. सो जाता तितल्या बेगीन हांगाचें कितें तरी एक पॅचवर्क तरी करचो. हे हांगाच्यान एक रस्तो वयर गेलो की परत दाव्यान एक रस्तो परत देंवतेर एक रस्तो सांताक्रुजान इंटरनल रोड्स आसा जाल्यार कितली वर्सां जालीं. एकटो सांगता टेंडर जाला एकटो सांगता टेंडर जावना. टेंडर ना जाल्ले सुद्दां पॅचवर्क जाल्ले आहा आनी उतर दिल्लें आमकां की फाटल्या वर्सा मार्च पर रस्ते जातले म्हणून. सो आतां ब्लेम गेम करनासतना जाता तितल्या बेगीन हो रस्तो बेगीच्या बेगीन करचो जाल्यार आमकां मागीर नाल्यार गव्हर्मेंटाक शिटकाणी दिवपाकूय कळटा आनी आमकां रस्त्यार येवपाक जाल्यार रस्त्यार येवपाकूय कळटलें. रस्तो ब्लॉक जातलो मागीर. जो ब्रिज आहे महाखासानचो नवीन रस्तो जो आसा त्याच्या मद्याकात एक ब्युटिफिकेशन केल्लें आहा बाबू आसगांवकारान. तेकाच तेकून जो ब्रिज आहा धाकटो ब्रिजाक तेकून जो सायडीचो ब्रिजाचो सायडीचो भाग जो आसा तो सकयल केला. तो आम्ही जवळजवळ 1.5 वर्स जाले आम्ही त्याच्या बद्दल आवाज करीत आहा आनी न्यूजय केली. न्यूज केल्या उपरांत लायव्ह व्हिडिओय केला 4-5 फावटी. तें कोणाचो लक्ष ना. जेन्ना वयतात हे मंत्री वगैरे येतात वयतात तांकां कळटा बाबा अशें जालां म्हणून दिसता तांकां जंपिंग जाता गाडयो पण तांकां कांय फिकर पडलें ना. आतां पळोवंक गेल्यार हांगासर फाटल्यान जी आहा ती खडी पडलेली आहा. खडी पडलेली जे ट्रक येतात येयल्या उपरांत जी गाडी जंपिंग जाता जंपिंग जाल्या उपरांत जी खडी आसता ती खडी पडटा सकयल जंपिंग जाल्या उपरांत. तशें हे आसतात माती आसा रेंवे आसता ती रेंवय पडटा. पण इतकी जंपिंग जाल्या उपरांत आज फर्स्ट टायम जाले आतां सकयल गेला ही फर्स्ट टायम खडी पडलेली आहा सारकी आनी ह्या 8-15 दिसांक जाल्यार सारकीच बसलेली आहा.